NDA like Chandrababu Naidu announced before becoming chief minister that he will ensure that the waiver will be given to the farmer, which was not accepted by the RBI. Waiver दिवपाचो प्रश्न येना, ह्या लोकांक तुम्ही सबसिडी पॅकेज दिवू शकता आणि मुख्यमंत्रीन सांगलेलेच आसा. पूण हांव एक उल्लेख करता, जेन्ना आमी चर्चा करता, आय वूड लायक हिम जस्ट टू अंडरस्टँड दॅट आय एम जस्ट टॉकिंग रिस्ट्रिक्टिव्ह टू द बजेट सब्जेक्ट अँड वॉट इज बीन डिस्कस्ड. They ultimately government is of the Bharatiya Janata Party. They are free to use and manipulate or free to use the money the way they want. Borrowings have increased to 5,000 and odd crores till as of today by this government. From I'm taking the figure from 12 till date, which is already there in market loans. त्याच्या भायर कितलेय borrowings केल्ले आसा ते तुम्ही निश्चित करा. पण आमची एक जबाबदारी आसा लेजिस्लेटर म्हणून तुमकां एक कॉशन करपाक. तुम्ही हे सगळे बॉरोड फंडाचेर तुम्ही करता. जेन्ना तुम्ही मायन लोकांक सांगले की तुम्ही तांकां वेवर दितले, तुम्ही तांकां मायनिंग माफ तेंचे सगळे माफ करतले, हो काय विषय जावंक ना. तुम्ही तांकां सबसिडायज करता. तांचो एक विषय हा की केंद्र सरकाराचो कुशनिंग कितपत आसतले फुडल्या 6 म्हयन्यान आमकां कळटले. कित्याक केंद्र सरकार जे प्रायम मिनिस्टर आयल्या ते फिजिकल डिसिप्लिनाचेर चड भर दिता आनी एकदम बरी गोष्ट. फिजिकल डिसिप्लिनाचेर जेन्ना भर दिता हे सगळे गोष्टी तेजेर उल्लेख. जेन्ना चंद्रबाबू नायडू आपलो वेवर 20,000 इज नॉट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल डिसिप्लिन क्रायटेरियाज ऑफ नरेंद्र मोदी. I am again coming to one important point which last year during budget discussion I said loss of mining revenue no government can sustain, because mining has been, and when we are talking of 54 million tons, 50 million tons, it was huge money which was available to the previous government for development and infrastructure. त्यांच्या प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघात कितलेय माझ्या माध्यमांतल्यान आणि आमचो विरोधी पक्ष नेत्याच्या माध्यमांतल्यान जायते प्रकल्प आम्ही बांधले. रवींद्र भवन बांधले, तेजे उपरांत हॉस्पिटलां बांधली, तेजे उपरांत म्युनिसिपल बिल्डिंगचो प्रकल्प इलेक्शन जावपाचे पयलीं पायाभरणी आमी केली. एक कल्पना माझी असली and तांकां बी खबर आसा. He'll appreciate because that we may be opponents just way, but we are talking overall for benefit of Sakri. Talking about physical discipline ना परत येता तेजेर. त्यांना जो पैसो अवेलेबल असलो डेव्हलपमेंटाक तो पैसो ना. कित्याक रेव्हेन्यू अँड रॉयल्टी गेलो. ऋण काढून फेस्त चालला. बॉरोविंग बाब विश्वजीत सांगता पळय न्ही, म्हाका सांग तेंच्यांनी फाटल्या गव्हर्नमेंटान तेंच्यांनी बॉरोविंग्स कितली केल्ली, फाटल्या गव्हर्नमेंटान तेंच्यांनी ह्या गव्हर्नमेंटाचेर ज्या 2 पद्धतीची जी लोन कितली आशिल्ली आनी ताच्या उपरांत आमी जेका म्हणटा पळय रीण कितले आशिल्ले हें तेंच्यांनी सांगचें. कारण ते फक्त कशें आसा आमी बॉरोविंग्स घेता ती पळयता की तेंच्यांनी बॉरोविंग्स घेवन कितें केलें. तेंच्यांनी बॉरोविंग्स घेवन ते लोकांकूय दिवंक शकना. आज आमी जर थोड्या प्रमाणात बॉरोविंग घेता आसत, लोन्स घेता आसत, तेंची 2 पद्धतीन लोन आशिल्ली, ते घेवनूय तेंच्यांनी लोकांक दिवंक ना. आनी हांव म्हणटा ह्या सरकारान जर थोडे बहुत लोन घेतले आसत आनी डेव्हलपमेंटाकूय ऑफरता आनी लोकांकूय दिता, तेंच्यांनी तेंय काय करूंक ना. नाव ते आय एम नॉट डिबेटिंग ऑन द फॅक्ट दॅट आमी लोकांक दिता. तुम्ही जाय ते करू शकता. सरकार तुमचो आसा, तुम्ही बॉरोईंग करून तुम्ही कोणाकूय पैसे दिवं शकता. हे अधिकार तुमचो, कित्याक सरकार तुम्ही चलयता. पूण त्याच बरोबर आयज राज्याक डेट ट्रॅपान व्हरपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. दुसरी गोष्ट FRBMचे ते तुम्ही फाटल्या वर्सा उल्लेख केल्लो. FRBMचे रूल युअर वेवर्ड away from the FRBM rules. Second thing is whatever the RBI guidelines are there, you are nowhere close to the RBI guidelines. And also I would like to caution you, I am just cautioning you on the budget. We are requesting for the RBI. No, you may request RBI for many things, but RBI cannot look at Goa selectively. Second, we have to also remember, you have collected money and you are showing it as a revenue on stamp duty and regularization unauthorized dumps, which all belong to the state now. Yes, tomorrow if the state gets permission to sell the dumps, you will be in surplus to a great extent. But then what happened? We are discussing today not political issues, we are discussing exclusively. You are saying we are not discussing future prospects. We are not interested in current scenario. There is a saying in the Bhagavad Gita, look for today, don't look for the future. Okay. And also one more thing, I would like to draw your thing, that why did the chief minister in this particular column did not anticipate that he'll earn money from selling of the ore at the jetty. Today it belongs to him, it doesn't belong to anybody else. You are saying that figure should have been around 1,500. He should have anticipated it. Okay. We are in the assembly, we go by the figures. Okay, what is given to us. तुमची फिगर्सा प्रमाणे तुम्ही स्वतःक मायनिंग रेव्हेन्यू बजेटा भितर दाखयल्लो ना, बट आज तुम्ही कॉन्फिडंट आसात की तुमकां 1,500 कोटी येतले. कित्याक लागून हें जाता? कारण एंटिसिपेट करप कुस्तार आसा. मागीर जशें तांणी सांगलें की फाल्यां घडये तुमकां डंप विकपाक मेळ्ळे जाल्यार प्रश्नूच ना. पण परिस्थिती अशी आहे की ताजेर विश्वास प्लॅनिंग जावपाक शकना. ताजेर विसंबून प्लॅनिंग जावपाक शकना. नाही, जोपर्यंत ताजेर फायनल डिसिजनूच जावंक नाशिल्लें की बाबा डंप जे आसा हे सरकार गोवा गव्हर्मेंट विकूंक शकतले की तेजेर फायनल दाखोवंक नाशिल्लें, तोपर्यंत ते कशें दाखयतले? दाखोवंकूच शकनाशिल्ले. नाव द सुप्रीम कोर्ट हे गिवन द डिसिजन, द स्टेट गव्हर्मेंट इज आस्किंग फॉर ऑल द परमिशन्स, आणि हे ऐकले जाल्यार रेव्हेन्यू जो आसा हो स्टेटीच्या तिजोरीन जमा जातलो. डेट ट्रॅपाचो दुसरो आरोप केला ताणी की तुम्ही ज्या तरेन ग्रांटेड धरला RBIची गायडलायन्सांक,
आणि तुम्ही सांगता रिक्वेस्ट करतले पण आरबीआय मान्य करतले अशें दिसना. अशी परिस्थिती स्टेट विल अल्टिमेटली गेट इनटू अ डेट ट्रॅप. नो, हांव एक एग्री करता की अजून आरबीआयन एग्री करू ना की बाबा इंटरेस्ट आनी ते करू ना, बट वी आर रिक्वेस्टिंग बाय कन्सिडरिंग दिस इज अ ह्यूज लॉस फॉर द स्टेट. स्टेटीचो एक वेगळो विशय असो लक्षात घेवन वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर द आरबीआय जो इंटरेस्ट आसा बट नॅशनलायज बँक्स आसा पळय न्ही हांच्यांनी इंटरेस्ट वेव करपाचो हें दाखयला. दे आर ऑलरेडी अप्रोचिंग टू द आरबीआय. ओके, जर तेंच्यांनी दिले आसत जाल्यार तितूलो इंटरेस्ट सगळो वेव जातलो आनी वन टायम सेटलमेंटाच्या सकयल बरेचशे लोन्स जे आसा पळय ट्रक लोन्स हे माफ जावंक शकता. दुसरी गजाल आरबीआयची ज्यो गायडलायन्स आसात, ज्यो फिस्कल डिसिप्लिनाची गायडलायन्स आसात त्यो जर पळयल्यो, काल मुख्यमंत्र्यान क्लेम केलें की फक्त 20% आमकां हें दाखयता म्हणून. तुमकां दिसना की एक्चुअल जर तुमी तुमची फिगर्स काडली सगळी आनी टॅली करून पळयली आनी जर ही परिस्थिती अशीच उरली ते 30% क्रॉस जातलें फुडले वर्स मेरेन आणि तातूंतल्यान आमी खंय तरी परत डेट ट्रॅपा भितर वचपाक शकतले? ना, म्हाका दिसता आमी ते डेट ट्रॅपा भितर वचूंक शकना. कारण आफ्टर ऑल आमी जी सगळी फिगर्स जर पळयता आसत जाल्यार रेव्हेन्यू जो आसा हो स्टेटीचो रेव्हेन्यू वाडत आसा आनी ज्या पद्दतीन थोडेशे मॅनेज करपाक जाय त्या पद्दतीन बजेट जो आसा हो मॅनेज जायत आसा. म्हाका कॉन्ट्रडिक्ट करचें अशें दिसता की स्टेटचो रेव्हेन्यू तितको वाडना. सेंट्रल गव्हर्मेंटच्या आदाराचेर जे सरकारान जे कितें अजम्पशन्स केल्ले आसा म्हाका दिसता खंय तरी पॅडिंग केल्ले आसा फिगराक. स्टेटचो रेव्हेन्यू फाटल्या वर्सा बी मुख्यमंत्रीन जेन्ना बजेट प्रेझेंट केल्लो खुबशे आमकां आंकडे सांगलेले बट दे आर वेवर्ड. Physical deficit you see and you also see the revenue deficit, it has been high, it is nowhere close to the figure that is projected. I would like him, when we talk again, I want him to inform him is that he should look at the figures given by your own leader on the floor of the house. He had said is somewhere close to 745 crores actuals, then it was, and he projected 1000 crores, but that was the shortfall. Again you're projecting. What I am trying to say is your leader may rubbish my figures. Your leader may say that I don't know my facts. I would like to correct you that I don't come with these facts on my own. I rely on the facts that are placed on the table of the House. But when he is not able to achieve his figures last year, when he is not giving a roadmap to achieve his figures this year, by merely making a statement on the floor of the House to impress the people of Goa that the state is in absolute financial tip-top condition, I totally disagree. Because this is just a bravado. This is without a roadmap. No, I won't use the word bravado. Every leader has to present a budget. Every leader has to put a good picture. I would never go into using that particular terminology for the Chief Minister because he is very good at numbers. That's why I always make a statement when I deal with him is that I have to be responsible when I talk to you because his figures are good. But somewhere he also must be convinced that what he is trying to project, he will not be able to achieve. His all dependence is on mining. His all dependence is on the ore he sells on the jetty. Here you still have a mining policy. Your agriculture, what he had promised 6% growth, itli subsidy आम्ही agriculture लोकांक दिता मागीर तुम्ही negative growth agriculture कशे गेले? आम्ही 50,000 जॉब 5 वर्षांत करता तर खंयचे फ्लॅट बजेट आनी खंयचे जॉब करतले? एक मुख्यमंत्री जेन्ना उबो रावता थंय रिप्लाय करपाक बजेटाचेर जाल्यार डेफिनेटली ताजी प्रायमरी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ती म्हळ्यार लोकांक आश्वस्त करप की बाबा खंयचोच मुख्यमंत्री उबो रावन स्टेटीची परिस्थिती वायट आसा आमी खंय तरी बिकेक लागल्यात असली भाशा उलोवपाचो ना. ही हॅज टू प्रेझेंट अ ब्रेव फेस and he has to present a brave front. At the same time जो ताणी मुद्दो काढलो, he has to give a very concrete and practical roadmap to achieve his target. There is no roadmap. तुमकां दिसता की ह्या हातून भितर परिस्थिती भितर एक ब्रेव फ्रंट प्रेझेंट केल्या, आश्वस्त केला लोकांक आनी सांगला की आपूण चड वाडोवपाना लायटीचेर, चड वाडोवपाना उदकाचेर, पेट्रोलाचेर 2 रुपये वाडयता, सो सद्या मातशी कळ सोंसा म्हणून. बट एक्चुअली जेन्ना फायनान्शियल इयर सोंपतलें तेन्ना ते ब्रेव फ्रेस परत तुमकां घेवप खूप कुस्तार वतले. एक हांव मातसो एकूच हांव सांगूंक सोदता डॉक्टराक. तुम्ही म्हटले मुख्यमंत्री सांगले 50% नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू. तुमचो परत डिपेंडंट आसलो मायनिंगार. ह्या 50% मायनिंग रेव्हेन्यू काढून 1500 कोटी कितें आमी अर्न करतले म्हणून जेटीचो माल विकून, दॅट इज ऑल हायपोथेटिकल. तुमकां खबर आसा की चायनाचो मार्केट सामको डाऊन जाल्लो आसा. रेट मेळपाचो प्रश्नच येना. आनी दुसरी गोष्ट तुमचे नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू जो 50% मुख्यमंत्री बोलला, तुमचे कडेन एक 4 तरी गोष्टी आसा म्हाका सांगपाक की कशें म्हणून ते 50%चेर तुमी. ओके बरें. म्हाका एक हें जें ब्रेव फेस आसा ते मार्च मेरेन तशेंच सांबाळप शक्य जातलें काय कितें? इट इज शुअर शॉर्ट ते सांबाळप शक्य जातलें कारण जेन्ना मुख्यमंत्र्यान आपलो बजेट पेश केल्लो आसा तेका रोड मॅप जो आसा हो क्लियर कट रोड मॅप त्या क्लियर कट बजेटाक तेंच्यांनी रोड मॅप दिल्लो आसा. त्या खातीर बाब विश्वजितान हाजी काळजी करपाची गरज ना. तुमच्याकडे बजेट आसा त्या बजेटान रोड मॅप खंय आसा ते आंकडे ह्या बजेटाचेर गोंयच्या जनतेचो विश्वास आसा आनी त्या रोड मॅप तेका क्लियर कट दिल्लो आसा. एकच सदांच म्हणटा कोंकणीन एक म्हणा की पयशांची खंय सॉंग घेवपा जायना. फाल्यां हें जें सॉंग आसा ते खरेंच आमी बरे भशेन तें वठयलां
काय आमी एक्सपोज जाल्यात हें मार्चाक कळटलें. तुमी गोंयकारांक इतली तरी आश्वासन दितात की जाता तितली बरी जरी वठयली ना तरी सामकेंच एक्सपोज जावचें ना म्हणून. बिलकुल ना, गोंयकारांनी काळजी करपाची गरज ना. ज्या रितीन बजेट प्रेझेंट केल्लो आसा ते येता ते मार्च पर्यंत वाट पळयात. हांव सांगता हे बजेट जे आसा ज्या पद्दतीन दिल्लें आसा त्याच पद्दतीन गोंयकारां खातीर हे बजेट तशेंच आसतलें. तुम्ही सामकें 100% आणि परिस्थिती मातशी तरी जरी कितें आशिल्ली कांयच करपाची गरज ना. कारण इतके सगळे पळयल्या उपरांत सुद्दां ज्या पद्दतीन गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर इतल्याच खातीर म्हणटा अगेन इन दॅट बजेट सेशन यू विल हॅव टू फेस द सेम फिगर्स फ्रॉम विश्वजीत राणे एंड यू विल बी रेडी फॉर इट. म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी थांबतात कितें असेंब्ली सेशन आतां डिमांड्साचेर चर्चा सुरू जातात. सो डिमांड्साचेर चर्चा सुरू जातना परत हे विशय येतले, परत आनी चर्निंग जातलें आनी ती चर्चा आमी तुमचे मेरेन हाडटली. खूब बरी चर्चा जाली आज, दोन्ही एक्सपर्ट्सांनी बरी भशेन मांडलां. बट अल्टिमेटली असेंब्ली आनी डेमोक्रेसी ही कंटिन्युअसली चालू आसता. परत घडये प्रमोद बाबाक मार्चा भितर विश्वजीत बाबाक फेस करचो पडटलो. तेन्ना आमी परत हें सॉंग कितलें वटलां काय कितलें एक्सपोज जालां हाजेर भासाभास करतले. तुमी दोगी जाण आयले आनी चर्चेक भाग घेतलो. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.